पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल 70, फोंड्याचो अंत्रुज म्हाल, शाश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळोवया सिटीग्रामात। कुडचडे पुलीस स्टेशनाक आज ऑल इंडिया लेवल 10th रँक मेळिल्लो आसा। ह्या पुलीस स्टेशना भितर खूब अशी चोरयो मर्डरी जाल्ल्यो आनी तेजें सोल्युशन काडलें म्हणून हो एवॉर्ड आसूं शकता। म्हाका दिसता श्रेय आमचे PI रवींद्र देसाय, तेजे स्टाफ बाकीचे सगळे, आनी एक स्पेशली मेन्शन अविनाश जो खऱ्यांनी मनांतल्यान काम करता, तशेंच उत्तमराव देसाय DYSP हांकां सगळ्यांक शाबासकी दिता। आनी म्हाका दिसता PIचे अंडर जी कामां हांगा जाता आमचे सिनियर सिटीजन ऑल्सो आर व्हेरी हॅपी आनी म्हाका दिसता तेंचो आशिर्वाद हाका पडलेलो आसा आनी हेजे जो आशिर्वाद सिनियर सिटीजन ताका मेळला तोच आशिर्वादान म्हाका दिसता एवॉर्ड मेळलेलो आसा। हांव तेंचो अभिनंदन करता। ऑल ओव्हर इंडियेक तांकां आज 10वी प्रायज मेळ्ळें आसा। कित्याक मेळ्ळें? बरें काम करपाक मेळ्ळें। पूण अशें PI ताका जबाबदारी आसता आनी बाकी कॉन्स्टेबल बी आसता, मागीर पुलीस हें तें, आनी मेन म्हणल्यार आमच्या कुडचडचो आमदार आहा निलेश काब्राल, आनी आज तो मंत्री जाले आसा, तो बी फॉलोअप करता, म्हणून आज तांकां हें एवॉर्ड फावो जाला। आयज पणजे हांगा नाबार्डाची स्टेट क्रेडीट सेमिनार जाली। ह्या सेमिनारार फार्मराचे पिकाचेर आनी तेंचे क्रेडीट कशें दिवचें आनी तेजे यूज कसो करचो आनी खंयच्या फिल्डान तेजे फोकस आसचें हेजेर डिस्कशन जातलें। But if you see, after the Green Revolution and this modern period of globalization, the inequalities in agricultural sector increase in a tremendous way. The second important uncertainty which has come with the modern times, with the economic reforms and globalization, average small farmers' income is less than the salary of a government clerk. Now, all these social things is putting such an extraordinary pressure on a farmer's family. The male farmer is not able to cope up with these pressures, and the number of suicides which are happening in the field of agriculture has gone up so high. Credit whether is really helping a farmer in India. That's really one of the important issues. Taking credit for non-genuine needs is also one of the aspects has to be thought over. I'm very happy to share that the state focus paper for the current year, that is 1920, has a credit potential of estimated a credit potential of 7,458 crores. Which can be broadly classified into three heads: agriculture and allied around 14%, MSME 52%, and other priority sectors 34%. लेकिन एग्रीकल्चर में सब दिन से महिलाएं ज़्यादा रही ग्रामीण लेवल पे, तो उनकी बहुत कुछ है उनके लिए, उनके जीवन के उसके लिए ज़्यादा सोचना, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज देना। एग्रीकल्चर में महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं। मैं नहीं जानती कि एग्रीकल्चर लेबर के लिए कोई अलग से वैसी महिला के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है क्या, जो और सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई है। नहीं किया गया तो उसमें उसकी घोषणा होनी चाहिए। काँग्रेस पार्टीची आज निमणी मिटींग मडगांव लोया मैदानार आसली। तांचे एक एज्युकेशन तांणी कंटिन्यू केल्लें जन आक्रोश। आज जयपाल रेड्डी युनियन मिनिस्टर आदलो काँग्रेसाचो, ताणें पर्रीकारा लागीं मागलां ताची भलायकी तर बरी ना, ताणें ग्रेसफुली रिजायन जावचें म्हणून। तशेंच हेर आमदार जे काँग्रेसाचे आसले तांणी BJPचेर फोग काडलो, तांच्या लागीं आजून मायनिंगाचो इशू सॉल्व करूंक जायना म्हणून। चीफ मिनिस्टर हैं और जब उनका हालत ठीक नहीं है, उनका फर्स्ट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, भाई मैं चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर सकता। He should resign himself on moral grounds. I demand the resignation of Mr. Manoj Parrikar as chief minister. आमगे 30 साले कामाक 219 इलेक्शन हांव नको देवान कोणाच्या नशिबा बरयलें म्हणून कदाचित काँग्रेसचे सरकार दिल्लीत, काँग्रेसचे सरकार राज्यात, आणि मागीरच तो MMRDA अमेंडमेंट जातलो अशें
सांगा ना. अरे विसर तुम्ही सगळे केले भोगले कोणपाचे आणि उरले ते दीस तुम्ही कशे नाटतले. आजचे दिन म्हणले जाल्यार जोत्यान मारतले. जय हिंद, जय काँग्रेस. I will give an assurance to the people of the Goa. We, the Congress Party, we have extended our full support, cooperation to the state government to pass a resolution unanimously in the floor of the assembly. गेले 11 महिन्यात सगळे ठप. रेव ना, नुस्ती ना, जॉब्स ना, मायनिंग मन. फक्त एकूच बरें चलता ते करप्शन, लूट आणि लूट. ह्या 11 महिन्यात कॅटेमाइन सारखे ड्रग्स बीजेपी परकरा कडेन सापडटात 70 तालुकांत. आयज मेरेन त्याचे केसीचे कितें जालें कोणाक खबर ना. म्हणजे हो सरकार ड्रग्स विकपाक सर्रास लुटलेलो आसा. रवी बाब आसतना रवी बाबाचेर खूब हे करताले. रवी बाबान डेरीन गेले होम मिनिस्टर आसतना आनी आपुणूच केस CBIन धाडली. हें धाडस ह्या सरकाराक ना. घेऊया एक ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक. सत्तरी जे थिएटराची गरज असली आणि सत्तरी वाठारांतल्या लोकांची एक इच्छा असली की सत्तरी वाठारांत बऱ्यापैकी एक मल्टीप्लेक्स जावचो. आणि वाळपयचे जे आमदार आणि भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी रील फिल्म्स हांच्या सहकार्यान मल्टीप्लेक्साचे उक्तावण केले. आणि आम्ही ह्याच तरेन आमकां सगळे सत्तरीच्या लोकांक एकजूट रावन विकास म्हणटा ते ह्याच तरेन वचूंक जाय. खेडेगांवांत म्हणजे वाळपय कितें पयसचो भाग न्हू, गोंयाचोच भाग, पूण त्याच तरेन पणजी शहरांची कितें फेसिलिटी आसता त्या दर्जेच्यो फेसिलिटी आमी फक्त हांगा न्हू पूण पंचायत लेवलाचेर नवे आमचे जे पंचायत बिल्डिंग येता त्या माध्यमांतल्यान ती कल्पना जर आमी फुडें सरल्या म्हणजे जे फेसिलिटी वाळपया ते पंचायत लेवलाचेर जावचे. लायब्ररी आसूं, लग्न मंडप आसूं, तरेतरेचे गोष्टी घेवन ह्या नवे कम्युनिटी हॉलच्या माध्यमांतल्यान आनी पंचायत बिल्डिंगाच्या माध्यमांतल्यान येतल्यो. आनी चड उलोवपाचें ना, हे आमकां जाय आसले ते आमकां सरकारान दिले. आनी वाळपय परत एकदा जे तुमकां दिसलें की 5 वर्सां खंय तरी खटकला ते वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो तेच स्पिडीन आमी नवे नवे कामां घेवन आमी फुडें या. गोव्यान चोऱ्यो, मारामाऱ्यो आणि बायलांचेर अत्याचार हे वाडत चल्लेले आसा अशें आम आदमी पार्टीन म्हटलां. त्याच बरोबर तेंच्यांनी आयज आम आदमी पार्टी गोवा स्टेट कमिटी अनावन्स केल्ली आसा. गोव्यान तेंचो प्रचार आनी काम मजबूतीन चलपा खातीर तेंच्यांनी ही कमिटी फॉर्म केला. ज्यो घडणुको घडटात गोंयांत आतां आज जर पेपर केन्नाय उगडून पळयले किंवा न्यूज पळयलो लोकल चॅनलांचेर फक्त नॅगेटीव बातम्यो चड दिसपाक लागल्या. आनी असल्यो नॅगेटीव बातम्यो स्टेटीक बरें नांव आमचें दिना. आनी चड करून ट्युरिजम स्टेट आसल्या कारणान व्हेरी रेग्युलरली म्हणटा तश्यो रेप्स आनी फॉरेनरांचे रेप जाल्यो की ते चड इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावता. आज हें सगळें पळयलें जाल्यार आम आदमी पार्टीक दिसता की आम आदमी पार्टीन आनीक मजबूत जावचें म्हणून आज आम आदमी पार्टी गोवा युनिटची जी टीम आसा ती आमी रिकॉन्स्टिट्यूट करून 19 मेंबर स्टेट टीम हॅज बीन डिक्लेअर्ड टुडे. लोकांच्या मुखार आमी ही स्टेट टीम हाडल्या. ही स्टेट टीम will be responsible to take all the decisions as far as the Aam Aadmi Party is concerned in the state of Goa. एज्युकेशन सोसायटीच्या GS आमोणकर विद्या मंदिराचो प्लॅटिनम जुबली इयर फाउंडेशन डे जालो. हेंच्यान गुंडू सीताराम आमोणकर एवॉर्ड प्रसिद्ध साहित्यीक अशोक कामत हांकां फावो जालो. तशेंच एक स्टुडंट म्हणून एवॉर्ड डॉक्टर सुभाष कलांगुडकर आणि डॉक्टर अनिल कुमार नायक हांकां पद्मश्री सुरेश आमोणकर हांच्या हस्तुकी एवॉर्ड दिलो. 20 ते 25 वर्षांची एक पिढी मानली तर 3 पिढ्यांचं या शाळेने उत्तम प्रकारे पोषण केलेलं आहे. The founder of this school, late Gundu Sitaram Amonkar, popularly known as APA by all the people of North Star,
was a visionary, an inspiring teacher, a social worker, and also a social reformer. He was a writer also, because as a teacher, he wrote two very important books on geography. A first geography of Goa and Amta Gomantak, which were prescribed as textbook for primary students. चांगले शिक्षक मिळाले तर माणसं समाजाचं देशाचं जागतिक प्रतिनिधित्व करायला बलवत्तर ठरतात. लोकमान्य टिळकांना असे शिक्षक मिळाले. मगाशी चित्र मी बघत होतो दिव्यत्वाची जीत प्रतीच्या मागे. सावरकरांना असे शिक्षक मिळालेले, लाला लजपतरायांना असे शिक्षक मिळाले. किती नावं घेऊ. मडगाव अंबिका चिकन सेंटरात काल डॉक्टर ब्लॅक यांच्यानी ब्लॅक चिकन लॉन्च केला. गोंयान फर्स्ट टाइम ब्लॅक चिकन हे जे डॉक्टर ब्लॅक हाणें जे लॉन्च केल्लें आसा ताजी ब्रिडाचें नांव आसा कडकनाथ. ओके, ताजो फायदो म्हणजे इट इज अ हाय इन प्रोटीन, हाय इन न्यूट्रिशन, रीच इन अमेनो एसिड्स, लो फॅट आनी रीच इन कंटामीन. सो हे जे एक नवीन ब्रीड जी ऑलरेडी एमपींतल्यान गोंयान आयज आमी लॉन्च करता आनी ही अवेलेबल आसतली तुमकां अंबिका चिकन हातून. ये जो चिकन है, ये चिकन ब्लैक होने के साथ साथ में बहुत सारे पौष्टिक चीज़ें हैं, बहुत सारा इसका टेस्ट वगैरह भी बहुत अच्छा है. तो गोवा हम लोगों ने इस वक्त में लॉन्च किया हुआ है. जो हो बर्ड पळय भायल्याच्यान जसो ब्लॅक दिसता तशें तेजे मिठूय सगळें टोटल ब्लॅक आसा. आनी हेजे बेनिफीट म्हणल्यार भरपूरशे आसा जे तुमकां सगळें ऑलरेडी सांगलेलें आसा. आनी आमी गोंयचे सुपर स्टॉकिस्ट जावन आसा आनी कोणाकूय तरी ट्रेडसाठी इन्क्वायरी करपाची आसा तर कॉन्टैक्ट करचो. ये चिकन खाने से एक्स्ट्रा कैलोरीज जो रहती है वो बढ़ती नहीं है. वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा है. एक तो वेट गेन भी नहीं होता है, वेट लॉस भी नहीं होता, मेंटेन रहता है. 3 महत्वाचे प्लेयर नासून सुद्धा चर्चिल ब्रदर्सान खडेगांठ क्वेस्ट ईस्ट बेंगालाक एक बऱ्यापैकी फायट दिली. पूण ईस्ट बेंगालान 2-1 गोलान ही आय लीग मॅच जिखून टेबलान दुसरी सुवात सध्या मेळयल्या. जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स सध्या 5व्या सुवातेर देंवल्यात. सांगपाची महत्वाची गजाल म्हळ्यार चर्चिल ब्रदर्स एक बऱ्यापैकी ड्रॉ सुद्धा घेवन 1 पॉयंट सुद्धा ह्या मॅचींतल्यान घेवन एक बरो रिजल्ट म्हणू शकता आशिल्ले. पूण महत्वाच्या खिणाक गोलकीपर विकीन केल्ल्या ब्लंडराक लागून चर्चिल ब्रदर्साच्या हातांतल्यान ही गेम गेली आनी कोच पॅत्र गिग्यू खूब अपसेट दिसलो. I have a friend after the Eshek in Naroka. I had a friend, the team is possible to drop. At the same time, today it was not Eldor, it was not Win, it was not Israel. Sisay and Khaled play Anjali. We play with half team from Goa League. But we don't play bad. But we were not attention in some moment of the game and we lose the game. At the same time, we met today on very good team. And I spoke with my players before the game. Attention, this team is not Lajong. This team is very good. And the team, it was also the mistake of the goalkeeper, second goal. And this is enough for lose the game. गोयच्या सिटी क्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळयात. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.